मांगूर हिल्यावेल्या झोपडपट्टीत रावपी लोकांक गटाराचो सामको त्रास जाता. दाराभायरूच गटार व्हांवता. दीस रात ताज्यो घाणी मारता. मात सांगूनय नगरसेवक कांयच करिना म्हणून लोक बोवाळ मारतात. नगरसेवक पाश्कॉल डिसोजा म्हणटा नगराध्यक्षान गटार साफ करपाक कामगार दिता म्हणून सांगले आनी केटा केली. तकलीफ हो हम लोग को संडास का ये गटर का तकलीफ बहुत है और कुछ नहीं। गटर क्या हुआ? ये पानी चेकअप होता 2 दिन को 3 दिन को 4 दिन को चेकअप होता। बच्चा लोग को बीमार होकर पड़े तो इलाज के लिए कौन देता पैसा? देता काउंसलर है वो। इसके पास गया तो वो क्या बोलता है, वो जीत क्या बोलता, इसके पास गया तो वो जीत क्या बोलता। बीच में लोग इधर गरीब लोग मरने का। अभी ये क्या टॉयलेट की हालत है, देखो पानी भी नहीं, सब गंदा है अंदर। देखो कोई आदमी इधर टिकता भी नाही। आता भावान सांगला न्हू लेबर किती आमचे किती प्रॉब्लेम ते लेबराचे ते तुम्ही फोन घेवपाचे न्हू। आम्ही किती तुमकां निवडून आला न्हू त्यामुळे तुम्ही काम करून दाखोवपाचे न्हू। काउन्सिलर कोण येना? काउन्सिलर केन्ना आम्ही सांगता ते येता पण आता ते काउन्सिलर सांगता न्हू लेबर दिना ते दिना म्हणून। भुरग्यांक कितें हिंगा डेंगू जाता, मलेरिया जाता आणि उदीक घरान भितर येता। तो म्हणटा म्युनिसिपालिटी त्यांच्या हातीन आहा ते म्हाका काय लागना ते ना, लेबर म्हाका दिना, आमी कितें करपाचें लेबर दिना जाल्यार आम्ही तो तू निवडून आला नो काउंसिलर काम करपाकूच जाय नो। गटर में कीड़ा आता है, घर में पानी आता है, बारिश दिन में भी आता है और महीना में 2 महीना में गटर साफ भरता है। कोई भी इधर आके साफ करता नहीं, कुछ नहीं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, पूरा गटर का पानी घर में है, कीड़ा घर में आता है। म्हाका दिसता ऑपोजिशन म्हणून जाल्यार तुमी देखून साफ कराय, माय हॅप्पी। म्हणून माझी साफाय जावपाक जाय, माझ्या वाड्याक बरे भाशेन जावपाक जाय। लेबर ना म्हणटा लेबर नाही म्हणटाय न्हू ते, म्हणून ह्या लेबर कित्याक दिताय, म्हाका लेबर कित्याक दिनाय? तू चेअरपर्सन मेवलो? 4 पर्सन मेवलो। 4 पर्सनान म्हाका सांगलेले 5 तारखेच्यान तुका पूण लेबर जायत लेबर। आयज 5 तारीख जावन कितले दीस जाले, हांव डेली म्हाका कोत्ता। एक फाटी कचऱ्या लागून गेलोलो, ताका दवरलो, भितर उडयला, तेचेर केस फायल केले। म्हणून चलता कितें ह्या गांवांत आनी कोण न्याय घेतलो हेचेर? प्रादेशीक आराखड्याच्या नांवान सरकार गोंयकारांक फटयता. सरकारान गोंयकारांक पेजेक लायल्या असो आरोप गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान केला. संघटनेन 22 एप्रिलाक लोहिया मैदानाचेर जाहीर सभा आपयल्या. तर आतां आमकां आनीक उपाय ना. हो प्लॅन तर मुखार गेलो आनी पास जालो जाल्यार गोंयकार सारको चिड्डन मरतलो. एके वटेन बारीक बारीक मायग्रंट्स भितर येयत आसा आनी दुसरे वाटेन आख्ख्या गोंयांत व्हडले व्हडले बंगले बांदून मल्टीमिलियनर्स भितर येतात. अँड वेर इज द प्लेस ऑफ गोवन्स? दोनांचे मदें गोंयकार चिड्डून मरता. हो सरकार गोंयकाराचो न्हय, हो सरकार गोंयकारांक सारको पेजेक लायतलो तसलो. हो गोंयकार फकत बिल्डरांक. It's very clear from all the sources that we see, things that are happening, that this government is anti-Goans. And देखून गोंयकार कोण आपण म्हणटा आनी गोंयकार म्हण आपणाक कोण दिसता ताणी एक एकल्यान चुकय नासतना 22 शुक्रारा दीस सांजेच्या 3:30 वरांचेर आमच्या लोया मैदानाचेर एकठांय जावचे. आमचे गोंयकार कोण सांबाळून. पण हातून कितें आसा त्यो एग्रीकल्चर ज्यो लँड ज्यो आसात, फॉरेस्ट लँड आसात, स्लोप लँड, खाजन हिल्स, टेनंटेड लँड, फिशरमॅन्स एरिया, मँग्रुव्ज, मोठे मोठे प्लेटोज आनी ज्यो हेज्यो लँड आशिल्ल्यो, फर्टायल लँड आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो नश्ट करून दाखयल्ल्यो आसा, सगळ्यो सेटलमेंटां दाखयल्या. आनी मेजर म्हटल्यार उदकाचे जे भाग आशिल्ले ते दाखोवनात. ताका लागून हो जो सेटलमेंट करून दाखयल्लो आसा तो फक्त बिल्डरांक फेवर केल्लो आसा. Legal advice is that only if the plan gets finally notified will be the right time to go to the court, because the government can say that we are still considering it. The government is free even today to scrap the plan which we are asking and to make a new one. स्टेट लेवल कमिटी जी आता घडोवन हाडल्या आमकां एकूच दिसता की हे फक्त आनी सेटलमेंट एड करतले जे दुसरे न्यू प्रोजेक्ट्सा खातीर आनी तांकां मातसो सुद्दां इंट्रस्ट ना गोंय सांबाळपाक काय गोंयचे जो रिजनल प्लॅन आसा तो सारको करपाक. पुला खातीर ज्या शेतकारांची जमीन गेल्या तांकां लुकसाण भरपाय दिवंक ना जाल्यार गवणाळी पुलाचें काम उक्तावण करपाक दिवचे ना म्हूण आमदार पांडुरंग मडकयकार उलयलो. शुक्रारा आमदार मडकयकार जीएसआयडीसीचो प्रमोद सावंत आनी कुमारजुंवेच्या शेतकारांनी गवणाळी वचून पळोवणी केली. जीएसआयडीसीचे चेअरमॅन
आमदार प्रमोद सावंत तांकां हांगा आमी आपयल्ले कुमारजुंवेकाराचे सगळे लोक जे आसा, कारण आमकां अशें कळ्ळां की सरकार 24 तारखेर ह्या पुलाचें उद्घाटन करूंक सोदता. आनी आमचे जे बेजीक प्रश्न आसले ते म्हटल्यार शेतकारांचें कॉम्पेन्सेशन दिवनासलें, कुमारजुंव गांवांक एप्रोच रोड करूं नासलो, ज्या शेतकारांची शेतां ते वटेन गेल्लीं आसा तांकां वाट दवरूं नासली. आनी हे 3 जे प्रश्न आसा ते तिनूय प्रश्न इनॉग्रेशना पयलीं कशें सोडयतले आनी तुमी आमकां कशा प्रकारे हे सोडोवन लोकांक रस्तो दितलो, कॉम्पेन्सेशन कशें दितले, ह्या संदर्भात सगळ्या ते कडेन विचारपूस करपा खातीर, इन्क्वायरी करपा खातीर लोकां समोर आमी प्रमोद सावंताक हांगा आपयल्लो. खुबशें डिस्कशन जाल्लें आसा, कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी दिवपाचें ठरयिल्लें आसा. त्याच बरोबर जो एप्रोच रोड जाय तोय चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करून तेंच्यांनी एप्रोच रोड दिवपाचें मान्य केल्लें आसा. शेतकारांक ते सायडीक जे वचपाक वाट जाय त्या खातीर जो टनल बांदपाचो त्या खातीर ते एग्री जाल्ले आसा. आनी 4-5 दिसां भितर तेंच्यांनी सगळ्यो गोश्टींचे आमकां रिटर्न रिप्लाय दिता म्हणून सांगला. आनी जर रिटर्न रिप्लाय दिली ना किंवा तेंच्यांनी जर कांय हालचाल केली ना जाल्यार आमी कुमारजुंवेच्या सगळ्या लोकांनी अशें ठरयिल्लें आहा की पुलाचें इनॉग्रेशन करपाक दिवप ना. तांचो पयलो डिमांड जो आसा तो तांकां रस्तो दिवपाक जाय एप्रोच रोड, सो दॅट GSRTCच्या वतींतल्यान हांवें सरपंच आनी आमदारांक ऑलरेडी सांगलेलें आहा की तुमकां एप्रोच रोड जो आसा हो गांवांक मेळटलो. ताच्या खातीर ऑलरेडी आमी ताजो प्लॅनूय रेडी करता आनी आमी ऑलरेडी तांकां GSRTCच्या वतीन फुडल्या एक 8 दिसांक तांकां लेटरूय दिवन मेकळे करता की तुमकां गांवांक एप्रोच रोड दिता. दुसरो शेतकऱ्यांचो थोडोसो एक तांकां थंयच्यान पांय वाट जाय आशिल्ली आनी तेवटेन वचपा जाय ब्रिजाच्या तेवटेंतल्यान, ते तांचो विशय आमी सोडयता म्हटलां. आनी तो विशय जाता तितके बेगीन हे दोनूय विशय सोडयते. लास्ट उरता उरलो तांचो कॉम्पेन्सेशनचो विशय, शेतकार पयशे तेंचे काही क्लियर टायटल नासल्या कारणान उरलेले तेय बी जाता तितके बेगीन तांकां पयशे दिवप हो विशय ठरलेलो आसा. इनॉग्रेशनचो हांवें परत एकदां आमदारांकूय सांगलां, टेंटेटिवली आमदारांकूच CMA कडेन उलोवन आयदर 23 किंवा 24 ही डेट आमदार CMA कडेन उलोवन कन्फर्म जातले. दॅट इज नॉट मी टू कन्फर्म इट. इतले मजगती कुंभारजुवा मतदारसंघात जाल्लीं कामां ही BJP सरकारान केल्या. आमदार मडकयकार BJPन केल्ल्या कामांचें श्रेय घेता म्हूण कुंभारजुवा BJP मंडळाचो आरोप. कुंभारजुवा मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स ह्या सरकारान चालू केल्ले, करमळे पंचायत ग्राउंड आनी कुंभारजुवा पंचायत ग्राउंड, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टोका सांतिस्तेव हांगा ताचें इनॉग्रेशन जालां. गवणाळे माडापय ब्रीज हो पूर्णत्वाक आयिल्लो आसा. दिवार जे एक आयलंड आसा मतदारसंघाचें, फाटले 21 वर्सां थंय हॉट मिक्सिंग रस्त्यांचें जावन आशिल्लें, ते ह्या सरकारान आज तो टेंडर केल्लो आसा आनी तें काम आतां थोड्याच दिसांनी स्टार्ट जावपाचें आसा. ही सगळी जी डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसात ती भारतीय जनता पक्षाच्या काळान जाल्या आनी स्थानीक आमदार जो आसा तो हाजें श्रेय जें आसा तो लाटपाक पळयता असो आमचो आरोप आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लेखकान समाजाची नाडी वळखून बरोवपाक जाय. लेखकान समाजाच्यो भावना वळखून बरोवप केलें जाल्यार ताका जाय तितले वाचक मेळटात म्हणून लेखक संजीव वेरेंकार उलयलो. संजीव वेरेंकाराच्या यादींचे कुरकूट ह्या पुस्तकाचें मुख्यमंत्री पार्सेकारान विमोचन केलें. पणजे पाट्यार कला संस्कृती खात्याच्या हॉलांत पुस्तक विमोचन सुवाळो जालो. ताचें लिखाण हे पयशे करपा खातीर न्हय, ताचें लिखाण हे समाजाचें प्रबोधन करपा खातीर आसा. आणि त्यामुळे साधन कितें आसा जाल्यार आदर्श समाज निर्मिती. एक लेखक म्हणून, कवी म्हणून आपल्या लेखणेतसून येणाऱ्या गोष्टीतसून एक आदर्श समाजाची निर्मिती जावची. आदर्श समाज निर्मितीच्या ह्या वाटचालीक जर खंय दुष्प्रवृत्ती आसात, कुप्रथा आसात जाल्यार ताचेर ओरखडे वळोवचे. आमच्या कांय लेखक कवींची एक चिंता आसा, कागाळी आसा. बरयल्लें कोण वाचिना म्हणून. बरयल्लें कोण वाचिना जातकच आशिल्ले नाशिल्ले सगळे पुरस्कार म्हाका समज मेळ्ळे आनी जर म्हाज्या कोणेच जर वाचलें ना, एक सादारण लेखकान बरयल्लें पुस्तक तागेले मित्र सोडून एक किमान उणेच 25 लोकांनी तरी तें वाचूंक जाय न्ही. तें जर वाचलें ना जाल्यार पुरस्कार मेळूनय ताजो आनंद जायना. निश्चित कोणें मागीर कितें सांगू, पण मनांतले भितरलें हांव सांगता की वाचक होच मोठो आनंद आसता. पुरस्कार मेळटकच दुसरे दिसा एक फोटो येता, मागीर बातमी येता आनी तिसरे दिसा मागीर ती बातमी विसरता. पण जाका वाचक लागता त्या कवीक, लेखकाक कोण विसरना. ताजी केन्ना केन्ना कविता जावं ताज्या कथा, नाटक जावं दोळ्या मुखार यादीत उरता.
केन्ना केन्ना काय प्रसंगाचेर मनीस आपले सोयी प्रमाण आपलेच समाधान करून घेता. आमी म्हणटात आतां वाचपूच बंद जाला रे, कित्याक म्हजें वाचिना न्ही कोण, आतां तें वाचपूच ना रे, तें अशें वाचपूच ना. मागीर ते इंटरनेटाचेर म्हणून घालप आसता, ते बी आयले न्ही, सिनेमा आयले, घरान टीव्ही आयलो आनी कितें आयलें, चॅनल आयले. पूण कांय प्रमाणांत ते खरें आसत. हांव सामकेंच 100% ना म्हणचो ना, पूण सामकेंच कोण वाचिना अशें मात तुमी कोणें समजुचें न्हय. खंयच्याय लेखकाक समाजाची नाडी कळपाक जाय, वाचप्याक कितें जाय ताचेंय धंगळ आसूंक जाय. हांव बरयतां आनी तुमी वाचात अशें म्हणून वाचप्याक गृहीत ग्रँटेड धरूंक मेळना. घेऊया एक विराम.